किती झाला म्हणजे? अरे ते बंद कर आणि परत चालू. बरोबर नाही. पण उलवते एक सारखं पहिली मास्टर कर चालू कर लाय चालू आहे. आम्ही ANM नर्सेस. नाव किती तुमचे? आम्ही माझे नाव श्लेषा नाईक. सो आम्ही नर्सिंग केला ANM नर्सिंग आणि फ्रॉम ऑक्टोबर 2019 आम्ही बॉन्ड सर्विसीसाक लागून जॉईन जाल्ली. बॉन्ड पिरियड आसता आमचो. सो इन मार्च कोवीड येयलो तेन्नाच्यान आमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करीत आसा. एक्चुली कॉन्ट्रॅक्ट 1 इयराचो आसलो बॉन्ड आणि टील नाव आतां आमकां 4 एप्रील पर्यंत आमचो बॉन्ड रिन्यू केल्लो आणि आता सध्या आमकां घरा बसयला. आमचो बॉन्डाचें कांय सांगूंकूय बीना. आमी हेज्या पयलीं 2-3 फावटी येवन विचारलें म्हणजे आमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो काय ना. सो ते कांय सांगना. ते म्हणटा की कोविडाक जेन्ना गरज आशिल्ली तेन्ना आमी तुमकां घेतलें, आतां गरज ना म्हणून. आमी हेज्या पयलीं लॅटरूय केल्लें. सो आजून आमकां कांय रिप्लायूय बीन येवना आणि आतां आयज आमी परत येयल्या विचारपाक लागून की आमचें फुडें कितें जातलें तें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करतले काय ना. आनी हेज्या पयलीं HMआन आमकां स्टेटमेंट दिलो की कोणी कोविडाक काम केलां तांकां फिक्स जॉब दितले आनी कोणाक घरा कडेन बसोवचें ना म्हणून. बट आयज तशें आमची परिस्थिती ना. आयज आमी घरात बसलेली आसा आनी कांय एक्शनूय बीन घेवना कोणी. टोटल किती जाणांचा? टोटल आमी 3 बॅची आसा. बट आतां सद्या आमी प्रेझेंट 2 बॅची आसा. टोटल 61 आसा. ही तुम्ही आता भुरगीं आसा पळय ती खंयची आसा? सगळे म्हणजे फोंडाची आसा थोडी, साखळे, पेडण्यां, वाळपयची कोण आहा? चड ना थोडीच आसा. म्हणल्यार तुमकां इनजस्टीस केला अशें दिसता तुमी? इनजस्टीस जालात आमची. ना पण तुमकां सांगला न्ही इन एडवान्स की तुमकां कॉन्ट्रॅक्टर घेतला धरून तर इनजस्टीस कशें जाता एक समथींग जाता तुम्हाला तुमकां इन हय एडवान्स बट स्टेटमेंट केल्लें न्ही म्हणजे मिडिया स्टेटमेंट केल्लें की कोणी कोविडाक काम केलां तांकां घरा बसोवचें ना म्हणून. सगळ्यांक खबर आसा. आतां फाटींच ते सायकॅट्रिकांतले स्ट्रायकार बसले. बट आमी हांगा स्ट्रायक करपाक येवना. आमी जस्ट डायरेक्टरा कडेन उलोवपाक येयल्ली. लास्ट टायम येयल्ली तेन्ना ती म्हणटाली आपूण नवीच आसा, तांकां नवीच अपॉयंट केल्ली. सो तिका कांय खबर नासलें. एरियामानूय आमकां कांय सांगूंक ना बिकॉज ते म्हणटा की आमकां आजून लेटर ऑफिशियल लेटर येवना म्हणून तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करा. ना पण तुमी सांगता की HM न्यू स्टेटमेंट करता तुमी HM कडेन कित्याक वचना? HM मेळत ना. आमी ट्राय केले खूब वचपाचें. HM मेळत ना आमकां. एक्चुली आमी लेटर केल्ले HMाक बट आजून कांय रिप्लाय येवना आमकां. मॅडम तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड की फक्त आमकां आजून तरी फिक्स जॉब सुद्दां येवना. सो एटलिस्ट फिक्स जॉब मेळत सर आमकां कॉन्ट्रॅक्टार तरी दवरया. कारण आमकां सद्या आतां प्रायवेटांनी जॉब मेळना. ती म्हणटा की तुमी येता रोखडीच सोडून वयता आनी मेन आमचें काम कम्युनिटीन. सो कम्युनिटी लेवल आमकां काम करपाक जाय न्ही. सो त्या खातीर आमकां आमची इतली डिमांड आसा की आमची सद्या आमकां तरी कॉन्ट्रॅक्टार दवरया आनी एज स्टेटमेंटा प्रमाणे कोणी कोविडाक काम केलां तांकां पयलीं प्रिफरन्स दितले फॉर फिक्स जॉब. सो इतले डिमांड आसा. कितले भुरगे तुमी टोटल आतां सद्या एट प्रेझेंट 61. ना हरशीं कितले आसा? हरशीं बॅच 9तल्यान बॅच 9, बॅच 10 आनी बॅच 11 सगळीं बेकार आसा आनी पर बॅच 40 भुरगीं आसता. तितूंतली अर्दी फिक्स जाल्लीं आसा. टोटल कितले बॅच आहा ते? टोटल 3 आसा सद्या घरा बसलेलीं. अर्दी फिक्स कशी जाली म्हणजे ती केन्ना जाली ती? आतां रिसेंट पोस्ट येयल्लें न्ही बिफोर इलेक्शन तेन्ना. आणि तेन्ना तुमी अप्लाय केली? आमी एप्लाय केल्लें बट आमचें जावना. सो आतां ओन्ली 60 BHS अंडर ओन्ली
62 पोस्ट येयल्ले आनी GMCन ओन्ली 3 पोस्ट येयल्ले ते सगळे दिले. फ्युचर थंय ॲक्शन खंयची किती भुरगीं आसतलें चडशीं हें जाल्या कामाक लागल्या? चडशीं वाळपेचीच आसा. तुमकां कोवीड सर्टिफिकेट कोवीड वॉरियर म्हणून सर्टिफिकेट हय दिल्ली आसा बट सद्या आमी हाडूंक ना कोवीड वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलां सगळें आसा. इवन आमी रेल्वे स्टेशन रेजिडन्सी कोविडा टायमार चॅकपोस्टाचेर सगळें काम केलां आनी आतां आमकां अशें इंजस्टीस कितली वर्सां जाली मॅडम तुमकां? आमकां 2.5 years जाले मार्चान हेका एप्रिलाक. कोविडाच्या पयलीं आसले तुम्ही हय कोविडाच्या पयलीं म्हणजे ऑक्टोबर 2019 जॉईन जाल्लें. जशें कोविड सोंपल्यार तुमकां काडलें. हय काडलें. थँक्यू. थँक्यू.